A21 नवे गीत रोचून गायात. Page 10, page 10. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव. आनी तुमकां आनी सगल्यांक जी कोण ह्या मिसान युट्यूबाचेरूय भाग घेतात तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक आमचें क्रिस्तांवपण आमी जियोया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितल्या जाणांनी जेजू अणभवला सगल्यांनी, पूण ते वतीन जेजूचो अणभव आसा म्हणून आमी हांगसर येता. केन्नाय आमी बेश्टींत येता खरी, पूण आमचो वालोर आमी जाणव जावंक जाय. हें सदांच मनांत दवरात की आमचो वालोर आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं. देवा सारकीं आमी, देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा तें सदांच मनांत दवरात. आमी खंयचेय स्थितीन आसूं, पातकान आसूं, वायट कोतान तीं आसूं, पूण देव आमचें सवें सदांच आसा. तर आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जावंक आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां आतां ह्या वेळार बोगसणें कशें मागतले आमी हे भाशेन हांव पातकी म्हणया आनी मागीर हांव तुमचेर पवित्र उदक शिंवरायतलो. हांव पातकी सोर पोदेदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आतां आमी तुमचेर पवित्र उदक शिंवरायतल्या. गीत घेवया. एलेट वाव वाव जिव्या उदका.
सोरपो दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. मोहिमा देवाक उंसर्गी. Page number A4. Mohima Deva, Mohima Deva, उंसर्गी. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, उंसर्गी. आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. शांती ताच्या इष्टांक संसारी. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, उंसर्गी. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, उंसर्गी. मागुया. देवा आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मोरणाचे जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गीचो दारवटो आमकां उगडलोय. ताच्या जिवंत जैतिवंत पुण्यजिवणपणाची भोक्ती आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं
आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धोर्मदुतांचे इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवन सुरू केलें. जुवावान स्नान परगोटलें तेतून तावन गालिल्याक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांक कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजराताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोक्तेन मागलो तेंवूय तुमी आयकलां. वेतातोय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचे पदवे काल आसलोल्यांक बरी केली कित्याक देव ताचे सोवें आसलो. जुदोवयाचे देसांत आनी जेरुजांतल्यान ताणें केल्ल्यो ते सगळे वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकलोन तांणी ताका जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगल्या लोकांक न्हय पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवांक आमीच ते गोवाय. तो मेल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते. जिवे आनी मेल्ल्यांचे म्हूण सुबेदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरता तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताका साक्षी दितात. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशीत आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलच्या पुतां दुआनी म्हणचें ताचो माये मोग मीठ नेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं ओडतीं कर्तुवां. हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्परचीं कर्तुवां वमतलो. जबाब सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशेचो सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. भाग्यांत पावलून कॉलस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पोंदून जिवन जाल्यान म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचें जावं दी तुमचें अंतरेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसता. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना
तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटलेत आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia. Alleluia. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो ओम जालो. दोबाच्यान सर्वेस्पराक ही परब समोर उमया. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफिया सो. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणेन समाधी वेली फातोर काडलेली देखली. देखून शिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणेन म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिश्या बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडू घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कवळवलो. तेन्ना समाधीशी पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ह्या वाचपांत अशें आयकलेलें आसा, तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त. आमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त. बोमाई लोक म्हण तूं भोंवता, गर्दी खूब आसता आनी एके झोपडीशी म्हळ्यार खूब मेळ आसलेलो आनी ते सायडींतल्यान वेताना लोक मातशे नाकाक धरून वेतालो कित्याक चड घाण आसताली. एक दीस कोणें थिंचोर 500 रुपया पळयले, घाणीत आसलेले. ताणें पळयले पूण ताका ताच्या मनांत जालें ना की ते पयशे काडपाचे म्हणून. 500 रुपया आसूं ती घाणीत. अशेंच खूब जाणांनी ते 500 रुपया पळयले पूण ते घाणीत आसलेले म्हणून थिंचरूच साडून ते गेले. पूण एकलो कोण आयलो आनी ते पयशे पळयले आनी ताचो वालोर ताणें हातांत घेवन काडलो आनी म्हणूंक लागलो, हे 500 रुपया आतां हांव धुवतलो, सारकें साफ करतलो आनी वापरतलो.
आमी कितल्याशे जाणांनी अशें केलेलें आसा आमच्या जिवितान. पयशे गाणीत आसलेले ताचो वालोर आमी जाणाव. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां क्रिस्त आनी हो वालोर आमी गाणीत आसतना पर्यान आमचो आसा. पूण कितलीं जाणां आमी दुसऱ्याक ताचो वालोर आसा म्हणून ताका काडटा, पुसून दवरता आनी ताका वापरता. आमच्या घरादारांनीच पळयात, आमी सगळीं जाणां वालोराची. आमची भुरगीं, आमचो पाय माय, आमची सगळीं जाणां घरकान इतलो मोगाचो संबंद जेजू सोबे आसा, तरी पूण तो वालोर आमी खूब पाटींक घेनात. कित्याक लागून? कित्याक आमची मनां ते भाशेन आमी जेजूचेर थिरावंक ना. आसा बावाड, आसा सगळें हें, पूण खोटायेन आमी ताचेर आमचें जिवीत थिरावंक ना. थिरायल्लें जाल्यार आमचो वालोर आनी दुसऱ्यांचो वालोर जो आसा तो आमी उखलून दवरतले आसल्या. क्रिस्त जेन्ना आयलो, आमी पयले वाचपान आयकता, जेजू जेन्ना आयलो ताचो वालोर सगळ्या जाणांक कळोंक ना. देवान आमकां आपल्या सारकी रचलेली आनी जेजू जेन्ना आयलो तो देवाचो पूत कसो आमचे सोयंबांत आयलो, ताचो वालोर तांकां कळ्ळो ना. पूण ताका ताणें काडून उडयलो. पूण तो आपलें जिवीत ते भाशेन जियेनासलो, सादेपणान जियोंक ना. देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाचो पूत जावन ताणें कितें केलें? आमच्या सगळ्या मनशां कडेचें मनशापण आपणाचेर घेवन तो मेलो. आनी वच जावन आसा ताचो वालोर. जेजूचे आमी चिंतता तेन्ना तो सादो मनीस न्हय, तो आमकां सगळ्या मनशां कुळाक एकठांयता पळय. तो देव मनीस कसो जावन ह्या संवसारांत जियेलो आनी आयज तो जियेता आमचे बरोबर. आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान तो आसा. आनी हो वालोर आमी सदांच उखलून दवरूंक जाय. ह्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां आमचो वालोर कितें पळयतो. आमचें जिवीत आमचें न्हय, बावतिजमा वरवीं आमचें जिवीत क्रिस्ता सोबें देवा सोबें आसा. म्हणटकीर तें सदांच मनांत हाडून आमी जियोंक जाय. आनी एक मुद्दो हांगसर आमकां दिश्टी पडटा. जीं कोण जेजू कोणभोवतात तीं ताचे पासत आपलो जीव दिवंक तयार आसा. मारिया मागदलेन सगळ्या शिश्यां परस आपूण काळजीलदारपणी सकाळी सकाळी उठून एकसुरी ती फोंडाशी वता. आनी फोंडाशी गेल्या उपरांत तिका तो अणभव घडटा की जेजू थिंचोर ना. जेजू हुंयसर आसा. जेजू पुनरुज्जीवन जालोलो आसा. आनी ते मेरेन सान तांचें जिवीत सगळेंच बदलता. ते दुसरेय गेले आनी ते पळोवन एकल्यान सोत मारलें. वय ताणें सांगलेलें तो मेल्या उपरांत पुनरुज्जीवन जातलो आनी तो परतून आमचे सरशी येतलो. कित्याक तो आमकां सगळ्या जाणांक आपले कुडींत एकठांयतलो. हें त्या जेजू मोग करतल्या शिश्याक कळ्ळें. हेच भाशेन आमकांय सगळ्या जाणांक आमचो वालोर कितें तो जेजू सोबें कळोंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत खरेपणी आमी जियोंक लागतल्या आनी सगळ्या जाणांक आमी जेजू सोबें दवरतल्या. कित्याक दुसरी जेजूची कूड जावन आसा आनी आमी सगळे सांदे हे भाशेन आमी जियोवच्याक ह्या जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाक आमकां इकुरपा मेळटा. भयणीन भावनो, आमी जियेता पूण हें अदीक आनी अदीक स्पश्टपणे जाणो जावन आमी जियोंक जाय. तर इकुरपा आमकां मेळच्याक सदांच जेजूच्या एकवटांत रावत तर
पयल्या वाचपान सांगलां, ताच्या नांवांत आमकां पातकांची सुटका मेळटा. जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावतलीं आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूचेर आमची चिंतना भावना दवरतल्या तितली तो बदलून आमकां आपल्या पवित्रपणांत भाग दितलो. वायट आहा तितलेंय काडटलो, बरेपण आमचें सगळें उपजयतलो. हें आमकां आयज सगळें स्पश्टपणी सांगलां, तें आमी बाळगून दवरच्याक. आतां थोडो वेळ आमच्या हात शेवंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा. सगळें आमचें सोबें आसा तितलेंय जेजू सोबें आसा, तितलेंय आमी जेजू सोबें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना तें भायर काडया, तें भितर दवरी नाकात. कित्याक तें भितर दवरलें जाल्यार आमकां तें भितरल्यान कांकरू कशें पिड्यार करीत रावतलें आनी आमचें जिवीत सुखांत न्हय दुखान बुडयतलें. आनंदांत न्हय पूण आमी सदांच निराशीपणांत जियेतल्या. तो जेजू ह्या वेळार आमकां तुजो स्पर्श कर प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजें जिवीत जावंक आमकां गोठायन भर. आतां ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां उबे रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय धांवन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जो भावार्थ आमी आतां परगटला तो जिवितांत खोलावंक आनी जिवंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर आतां भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुडें आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरजेक वांटूंक आनी जेजून दाखयल्ले वाटेर पोरजेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची आगलून कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीट आनी शांती शिपडावन सोमेस्तांची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सोडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी सोमेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खुशालकाय समारंभून एका दिसा पुनर्जिवंतपणाचे भागीदार जावंक स्वर्गीय राज्यांत पावयतेली वाट दवरूंक आनी जेजूचे गोवाय कशें वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. कश्टवतल्या मनशा कुळाक राखण आनी पेकोवणी, सेवा दितल्यांक गोठाय आनी मरून गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. दया बापा
आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट. दयाळ बापा, भावार्थान केलोली ही आमची मागणी आयकून घे आनी एका दिसा तुज्या पुताच्या पुनर्जवणपणांत वांटो घेवंक सदांच आमी तयार आसूंक आमकां कृपेन बोर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C38 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार पेज 44. C38 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा येतुचो नाव जेजू निर्मळ भगवान तुझो उन्या मितोलिता कोन्यो नोशी जेजू सोबे सोबी किर्तन माती मोनी तुझी Kowacio koniu mami Utkaci tebe yami Jezu czesane yami Jezu czesane ami Kowacio koniu mami Utkaci tebe yami म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोरणा आनी पुनर्जवणपणाच्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोसण घेवन वाडत वेता. हे मनांत धरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी तें आमी तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जवण जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला
तुझ्या वैभवा स्वर्ग आणि संसार बोलला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका चोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता बापा खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा कित्याक तुज्या थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पुनर्जवण उपजवता उदोंती थावन वस्तोंती पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूड पोरगोटुया Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu নব্যান এতলো, Jesu melo, Jesu জীবন সারা Jesu नव्यान येतलो बापा आमचे सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या तिच्या पती भाग्यवंत झुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस गवळ्यां आनी दर मुन्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर
तुजी उजेद तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ठांय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बोरवासो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें जिवीत आमी जावन आसा, कित्याक तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान जियेता. हें बावतिस्मा वरवीं आमकां घडोवन आयिल्लें आसा. तर आमी हो वालोर सदांच आमच्या मनांत काळजांत दवरया आनी एकामेकाक तेच भाशेन आमी लेखया. जेजूचें मागणें म्हणून अदीक आनी अदीक देवाची येवजण आमचे पासत जी आसा ती शांती पावोवच्याक आमी आतां सगळीं जाणां एका काळजान जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्या जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरसुलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Only those who are baptized in the name of Jesus can receive the Holy Communion. D12 A2.
पुनर्जीवन जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताचे बरोबर वो एकवटोन वेळ सारया आनी वो एकवट तो घोट करूंक येता. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केल्याय. ही नवी जीण मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बरोबर मोहिमेवंत पुनर्जीवणपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. मातशी बसात. हांव आर्गां आनी दिनवास साठयतां तुमकां सगळ्यां पासत, तुमच्या सगळ्यां पासत, कित्याक व्हडा भक्तीन बावाडतान तुमी आमच्या ह्या मिसन बाजिलिकेच्या वांटो घेतात. दर दिसा देवाचें उतर परगटलेलें तुमी आयकून तुमचें जिवीत उदीकान उदीक जेजूचेर थिरायतात आनी ही वाड आमची सगळ्यांची जालेली आसा. ताका लागून आमी देवाक आनी सायबाक दिनवासया. हांव देव बरें करूं म्हणटा फाबियोलाक, ताचे दुयेक. ती हांगसर आमकां मदत करतात सेवा धर्मांत बरे भशेन वांटो घेवंक गायनांतल्यान वाचपाक कोत्तात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण आयज खेरीत भाशेन आमचे पळय वांगडी आसात. आमी तांकां सांकिस्तांव म्हणटा खरें, पूण सांकिस्तांवच न्हय, ते आनी हेरां जीं आमकां मदत करतात तांकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासतां. आमकां कितलोसो लोक बरें करता. आमकां न्हय पूण सायबाक ही पळय हे ऑल्टर क्लॉथ दिलेलो आसा, वाती करतात, हें सगळें करतात, बाकीचो सगळी मांडावळ करतात, कितलो वार बाजिलिकेचो करतात. सगळ्या जाणांक हांव वाखाणटां कित्याक खरेपणी ती आमच्या सगळ्यां पासत वावुरतात आनी आमकां सेवा धर्मांत बरे भशेन वांटो घेवंक ती मदत करतात. आनी हे भाशेन ताका दिनवासतना सगळीं जाणां जीं यूट्यूबाचेर ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आतां 9:15 10:15 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. सुमानांत सोमार ते सोनवार 7 आनी 8 ही 2 मिसां आमचे भाशेन आसतात. पूण आमी सकाळीं उठून हो इल्लो सॅक्रिफीस करता आनी सगळीं जाणां आमी बरोबर हांगसर मागण्यांत रावता. पवित्र बोजोण 5 हांगा आसता आनी आमीच न्हय, आख्ख्या संवसाराक कितलोचसो लोक ते बोजवणींत वांटो घेतात. तर हे भाशेन आमी सगळ्या जाणां तुमचे पासत मागता आनी हे बाजिलिके पासत खूब वावर ह्या बाजिलिके पासत आसा. खूब आतां घडोवन आयलेलो आसा, आनिकूय घडोवचो आसा. तर आमी हे भाशेन मागया एकामेका पासत.
सोआंक आमचे मीस यूट्यूबाचेर इंग्लीश भाशेन जाता. खूब लोक म्हण हातूंत त्या मिसानूय भाग घेता. पूण तुमकां तर येवंक जाय पवित्र भोजवणेक 5 आनी 6 तुमच्यान येवंक जाता. थोडीं येतात म्हूण न्हय, पूण आमकां थोडीं जाणां म्हणटालीं तुमी आमकां कोणीत करूंक ना, तर तुमकां जाय जाल्यार येवंक जाता. मागीर हांगसर बाजिलिकेंत येवंक 9 ते 4 पर्यंत आमी हो वेळ धरलेलो आसा. कित्याक आतां आमी कितें करता, माणसुगेन शिस्तीन सगळ्या जाणांक भितर हाडटा आनी थोडी शिस्त आमी पाळटा. पयले सुवातेर सगळीं जाणां सारकीं न्हेसोन येवंक जाय. तांकां सांगता आमी तो तुमी मातशें मनांत दवरात, जेन्ना मिसान वांटो घेवंक येतात तेन्ना सारकीं न्हेसोन यात, नाजाल्यार तुमकां आमी भायर दवरचें पडटलें. कित्याक तांकां तर सांगता जाल्यार आमी सगळ्यांकूच सांगूंक जाय न्ही, म्हणून तें मनांत दवरात. बरे भाशेन माणसुगेन यात. 7वेर सायबाचो बर्थडे, भगवान फाशीशाचो बर्थडे, आमी सदांच 5 मीस दवरताले. आतां आमी सांगेचें मीस दवरिना कित्याक कोविडाक लागून. म्हणटूच मीस त्या दिसा 8 आमी ताचे बर्थड्या पासत समरोम केल्या. 7 एप्रिलाचे, तर ते मनांत दवरात. सगळीं आतां सोयेर फाल्यां 6 जावन आसा, तर आमचे मीस सायबाच्या कपेलांत जातलें 10 वरांचेर, तर तुमच्यान तातूंतय भाग घेवंक जाता. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवी आसूं आनी सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता, ती घेवन वचून यात. जय जय सर्वेस्पराक, जय जय सर्वेस्पराक. Page 141, K6, K6. Monadlo Chivo Salo Suisu, Monadlo Chisu Salo Suisu, Monadlo Chivo Salo Suisu, Monadlo Chisu Salo Suisu. परबीं तुमकां सगल्यांक इस्टराचे. हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यू.